गोंयच्या रस्त्यांची स्थिती गळगळ्याक आयिल्ली पळोवन आप पक्षान हाचो निशेध केला. चवथी कडेन सुद्दां सरकारान हाची गंभीर दखल घेतिल्ली ना. हे सगळे भ्रष्टाचारा खातीर घडटा म्हूण आरोप आप पक्षान केला. आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. गोंयांत चवथ हो सगळ्यात व्हडलो सण आनी देड दीस 5 दीस गणपती. रस्त्यान लोक पायत आपल्या तळयेर आनी खंय खंय जी बुडोवपाची सुवात आसता, विसर्जन करपाची सुवात आसता थंय वतात. आतां रस्त्यार जर सगळे कडेन जर होणकुलां पडल्या जाल्यार ते जी पथक वता ते नाचत नाचत गणपती पायत वता, तेंचे पांय थंय निसारतात, पांय मोडटात आनी गणपतीचे ही जी आमची सात्वीक मुर्ती आसता तिजी सुद्दां विटंबना जावंक शकता. अशें ह्या सरकाराक कांयच पडलेलें ना. फॉर्मेलीन हाडून तर आमकां मारपाचें ठरयल्लेंच आसा आनी ह्या वणके घालून आमकां अपघात करून मारून उडोवपाचें आसा. पेडणे ते काणकोण हायवे ते भितरले रोड सगळ्यांक बुराक पडल्या. आनी हे बुराक कित्या खातीर पडल्या तर हे बुराक भ्रष्टाचारा खातीर पडल्या. सरकाराची एक पॉलिसी आसूंक जाय ती, पूण ना, सरकारा कडेन एक पॉलिसी ना. थोड्या बुरकांनी सरकार पेवर ब्लॉक घालता, थोड्या बुरकांनी सरकार बेतो घालता आनी थोड्या बुरकांनी सरकार डांबर घालता. ते सगळ्या ब्युरोक्रेसांक तांकां सगळ्यांक वाऱ्यार सोडल्या आनी गोंयची परिस्थिती एकदम बिकट जाल्ली आसा. आम आदमी पार्टी एक गोंय आयज सगळी कडेन अशी आंदोलनां करता आनी सरकाराक आमी दाखोवंक दिवंक सोदता हें कितें चलना तें बरोबर न्ही. तुमचे कडेन जर जावना जाल्यार तुमी राजिनामो दियात आनी परत इलेक्शनाक वचात. जनता त्रस्त जाल्ली आसा. एक दोन तीन चार ढवळी कराचो जय जयकार. एक दोन तीन चार ढवळी कराचो जय जयकार. 5 6 7 8 रस्त्यार पडल्या होणके 60. 5 6 7 8 रस्त्यार पडल्या हातान दार रस्त्याचो वाळ ढवळी कराचो जय जयकार. हातान दार रस्त्याचो वाळ ढवळी कराचो जय जयकार. हातान दार रस्त्याचो वाळ ढवळी कराचो